हांव किरण नायक। हांव हांचो निलगिरी हिल्स धवळीचो रहिवासी। जवळ जवळ म्हाका दिसता हे देडाक सुमार झाड पडले हांगा। ही झाडां सगळीं अशी कंडिशनांत आसात, आज एक पडला पूण फुडें आनीकूय पडूं शकता। आमी रहिवाशान हांगा पंचायती कडेन, कलेक्टराक आनी हेर गव्हर्मेंटा कडेन खूब रिक्वेस्ट केली की ही झाडां कापची म्हणून, पूण अजून कोण हांगा लक्ष दिना आनी ताका लागून आज हें व्हडलें झाड पडून गाडयेचेर पडलें। पूण देव बरो आशिल्लो म्हणून तातूंत जो बशिल्लो बापूय आनी चलो मातशी जखम जावन बरो वाचलो। तशेंच आनी मातसो एक अर्दवर लेट पाविल्लें जाल्यार आनीकूय गाडयांची रहदारी आसपाची। हो मेन रोड मडगांव फोंडेचो मेन रोड, रहदारी खूब आसता, पूण देवाचे उपकार आज एकूच गाडी झाडां पोंदा पडली। म्हणून मागता हांव की आमचे जे डिपार्टमेंट आसा, पंचायत किंवा PWD किंवा हेर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाची, तांणी हांगा येवन पळोवची कशी झाडां वयर आयल्या ती, मुळां कशी वयर आयल्या ती। एका वटेन दोंगर कॉलेप्स जाता, रिटेनिंग वॉल ना, फुडें एक आंबो आसा तोय, आनी थोड्या तेंपान असोच जर आज पडला तसो पावस पडत जाल्यार कोसळटली।